सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. माई मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयचे मिसाचे बेडीन. आयज 5वें नोव्हेंबर पाट सायबिणीचे आमची सगळी मागणी आमी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. आमच्याच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आनी हे संवसाराची शांती पासत मागुया. दुसरें इंतेसांव आयज आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबेस्टियन सिरील हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज मागण्यान दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात लुसिया फेर्नांडीस, लिझेन डिकॉस्टा, रेफ्रेजिना फेर्नांडीस, वेस्टर आनी जस्वीरा वाज आयज देवाक दिनवासतात. तशेंच शर्ली डिसुजा बरे भलायके पासत मागता. तांकां सगल्यांक आमच्या मागण्यान दवरुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयण्यानो, बो पात सायबीण माय जिविताचो आनी भुरग्यांचो राणी हो आयचो नोवेनाचो विशय. बो पात सायबीण माय सगल्या सोपुल्ले आनी भोव करूंक गोरम सांबाळलेल्यांक नवजोंक जिवाची मोगान राखून कोत्ता. भुरगे आमकां देवाचें पवित्र दान म्हूण जिविताक मान दिवंक शिकयता. निरपराध्यांक सुरक्षा आनी मोग दिवंक आनी भावार्थान वाडोवंक आमकां मार्ग दाखयता. तिच्या आसऱ्या काल भुरगे सुरक्षीत कुरपेन आनी शांतीन वाडटात. आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक आनी गोरबेस्त भयणांक बो पाट सायबीण मायेच्या हातान घालुया. गोरबेस्त आसलोल्यांक बरी भलायकी, शोक्ती आनी शांती. तशेंच आमचे भुरगे जानवायेन गिन्यानान भावार्थ बरवश्यान वाडोवंक आमचे आवंडे ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन बापाक उबारुया. आनी खेरीत भाशेन आयच्या दिसा सगल्या गोरबेस्ती पासत आमी मागता आसतना तशेंच भुरग्यांचें देणें सोदतल्या सगल्या नव्या काजाऱ्यांक एक देणें दी म्हूण आमी बोपाट सायबिणीचे मजतीन मागुया. तशेंच आयज सांत साबास्त्यावांची परब आमी मनयता. भावार्था पासत रोख साक्षी जावंक आमकां जण एकल्याक दिसाच्या दिसाक आपयल्लीं आसात. पूण जायते पावटी आमी आमकां दिल्लें आपोवणें कुशीन दवरलां, आमी विचून काडलेलें आपोवणें कुशीन दवरलां आनीक आमी कुशीन गेल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध
हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्व देवा लागीं विनोदी करात म्हण कातून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बागेवन सेबास्त्यांवान तुज्या रोग साक्षान बेन धरिनासतना आपलो भावार्थ परगोट उचारलो आनी दोगदावण्यांक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक भावार्थान थीर रावंक धीर दिलो. ही परजोडीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समरमतांव. खऱ्या भावार्थान थीर रावंक आनी मनशांच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बोळादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. सामुएलाचे पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, हांवें पयस केल्ल्या इस्रायेलाचे राजा सावलू विशीं कितले दीस म्हूण तूं रडटलोय. तुज्या आयदोणान तेल घे आनी चलूंक लाग. बेतलेहमाचे जेसेशी हांव तुका धाडटां, कित्याक ताचे पुता मदलो एक राजा हांवें वेंचून काडला. सामुएलान विचारलें, म्हज्यान कशें वचूंक जायत? सावलूक गमत तर तो म्हाका जिवेशी मारतलो. तेन्ना सर्वेस्परान सांगलें, तुजे बरोबर एक पाडकुलें घेवन वच आनी अशें म्हूण, सर्वेस्पराक येवन भेटूंक हांव आयलां. जेसेकूय येवन भेटूंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांव तुका सांगतलों. आनी जाका हांव तुका दाखयतलों ताका म्हजे खातीर तुवें मागूंक जाय. सर्वेस्परान सांगिल्लें तशें सामुएलान केलें. तो बेतलेहेमेक गेलो. ते शाराच्या जाणट्या बिरांतीन कशें बरोवन ताका मेळूंक आयले. तांणी विचारलें, आमकां बरी खबर घेवन आयलाय म्हूण. ताणें म्हणलें, वय, हांव सर्वेस्पराक येवन भेटूंक आयलां. नितोल जावंक म्हजे बरोबर येवन भेटूंक येयात. जेसेक आनी ताचे पुतांक ताणें नितोल केले आनी येवन भेटूंक आपयले. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी आपणाच भितर म्हणलें, दुबाविणी सर्वेस्परा मुखार ताचो मागलोलो आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, ताचें रूप पळय नाका, न्हय म्हूण ताची उंचाय, कित्याक हांवें ताका नाकारला. मनशा भाशेन देव पळयना, मनीस भायल्यान रूप पळयता, पूण सर्वेस्परा काळीज पळयता. तेन्ना जेसेन अभिनदाबाक हाडलो आनी सामुएलाक दाखयलो. हाणें म्हणलें, सर्वेस्परान हाकाय विंचून काडूंक ना. जेसेन शामाक दाखयलो आनी सामुएलान म्हणलें, हाकाय सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. अशें जेसेन आपले सातूय पुतांक सामुएलाक दाखयले. पूण सामुएलान म्हणलें, हांचे भितरले एकल्याक पूण सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. सामुएलान जेसेक विचारलें, हांगा आसा तितलेच तुजे पूत? ह्या विचाराक जेसेन जबाब दिलो, सगळेहून ल्हान तो हांगा ना, तो हीन राखूंक गेला. तेन्ना सामुएलान जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड, कित्याक तो आयिल्ल्या शिवाय आमी जेवूंक बसचे ना. म्हणटच जेसेन ताका आपोवंक धाडलो.
तो मजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, हे ताका माग तोच तो. म्हणटोच सामुएलान तेलाचें आयदोण घेतलें आनी ताका आपल्या भावान सांगाती आसलो थंयच मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सोबे रावलो. मागीर सामुएल रामा गांवान गेलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. पुर्वी तुज्या भक्तांक दर्शनां उलोवन तुवें सांगलें, एका विराचेर हांवें मुकूट घाल्ला, म्हजे पर्जेंतलो विंचून काडलोल्याक हांवें उबारला. जबाब. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हजे पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोड करतलो. जबाब. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे तोरणाचें कोडोप, आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो, संवसाराच्या राया मोदें बोव व्हरतो. जबाब. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. वाडटो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडूं, तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवासो उगडापो तुमकां जावं. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क उपरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचें शीस फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करूं नजो तें काम ते कित्याक करतात? ताणें तांकां सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो अबियातार पुरोम याज्ञीक आसतना देवाच्या घरान गेलो आनी याज्ञिकां भायर हेरांनी खावूंक नजो आसलोले देवाक भेटयलोले ते उंडे ताणें खेले आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशां पासत केला. म्हणटोच मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां, आयचो सेवा धर्म आनी आयचें फेस्त म्हणल्यार सांत साबस्त्यांवाचें फेस्त, तिनूय आमकां एक संदेश दिता तो आयज घेवया. हेजें पयलें वाचप आमकां संदेश दिता तो पॉलिटिकल संदेश. सांत साबस्त्यांव
एक सरकारी कर्मचारीच आसलो वतून आनी पॉलिटिकलच म्हणपाक जाता. आनी आयच्या सेवा धर्मान आमी केरीत भाशेन सगल्या गोरबेस्ती पासत मागता, नव्या भुरग्याच्या देण्या पासत मागता. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जशें आमी आयकलां, सावलूक देवान नाकारलो. सावलू पयलो राजा, जाका देवानूच वेंचून काडलेलो. जेन्ना पर्जेन मागलेलो आमकां राजा दी, दुसऱ्यांक राजा आसात तशें आमकांय राजा दी. आमकां जे फुडारी देवान दिल्या, तो देवाच्या नांवान जे फुडारी चलयतात ते नाकात, पूण राजा जाय. राजा दिता आसतना शिटकावणी देवान दिल्ली. पळयात, राजा जरी तर येयलो आनी देवाच्या हातांतली तुमी कुशीन चल्ली आनी राजाच्या ताब्यान पडली, राजा आपणाक जाय तें करतलो. राजा सोतायतलो, राजा तुमकां लुट्टलो, राजा तुमच्या बायलांक चेडवांक आपल्यो दासी करतलो. हें सगळें देवान सांगलेलें, पूण तरी पूण पर्जेन म्हणलें ना, आमकां जाय राजा जाय. जे भाशेन जायते पावटी आमची भुरगीं कितें मागतात, सपोज सुरी मागली हो उजो मागलो, आवय बापूय दिता धाकल्या भुरग्यांक सुरी, ती म्हणटली ना दिवपाक जायना, तूं काट कोत्तलो, तूं लासतलो. पूण भुरगें रडत रावता दी 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 म्हूण. तसल्या वेळार आवय बापूय दितात, रडटा म्हणून थोड्यो वस्तू दितात, चॉकलेट आनी असली मागल्यार रडटा 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 दितात, मोबायल दितात. देव ही वस्त दिवंक सोदनासलो तरी पूण देवान दिली, कित्याक पोरजा ह्या ल्हान भुरग्या भाशेन रडटाली. आनी त्या उपरांत त्या राजान कितें केलें तें आमी आयकलां, ह्या दिसांनी आमी वाचपान आयकता. सावलू आपणाक जाय तें करूंक लागलो, देवाच्यो वाटो सोडून. देवान जें फरमायिल्लें आसा तें करिनासतना आपणाक जाय ते भाशेन. सामेलाक देवान धाडलो ताचेशी सांगूंक, तूं कोत्ता तें सारकें ना, तूं वाट चुकला, तूं राजा देवान विचून काडलेलो, तुका फावो न्हय आसतनाय तुका ही पदवी दिल्या, पूण तूं देवाक जाय तें करिना. आनी असल्या वेळार सावलू एके भाशेन सामेलाचेर आड वेता आनी म्हणटा ना, हांवें देवाक जाय तें केलां, हांव न्हू तो, हांवें कांय वायट करूंक ना, पर्जेन वायट केलां, पर्जेचेर घालता. कालच्या दिसाक आमी हें पयल्या वाचपान आयकल्लें. आनी आतां जेन्ना ताच्या दोळ्या मुखार ही वस्त हाडल्या उपरांतूय तो चूक मानून घेना आनी आपणाक जाय तेंच कोत्ता, तेन्ना देव म्हणटा हांवें ताका नाकारलो, हांवें ताका पयस केलो, आतां दुसरो राजा घे. असल्या वेळार सामुएल दुखी जाल्लो. देवान वेचून काडलेल्याक, देवान मागलेल्याक आतां पयस करूंक पडटा. देव कसले नदरेन पळयता आयच्या वाचपान आमी आयकता. आनीक इस्रायलाक दावीद राजा म्हणून मेळ्ळो. हाच्या जबाबान आमी जशें म्हणलां, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो, म्हज्या काळजा सारको. 40 वर्सां तो राज चलयतलो हाचे मुखार. देव ताका वेचून काडूंक धाडटा तेन्ना जेसेचो पूत हाका राजा करपाक जाय, देखून तेल घे तुज्या आयदनान आनी मागपाचें तेल घे आनी वच, योद्न भेटोय. सावलू रागार जातलो, तो म्हाका मारतलो, जिवेशी मारतलो. जशें आयज जरी तर कोणूय हे पॉलिटिकल आमचे राजा आसात, MLA आसात, मिनिस्टर आसात, तांचेर आड कोणूय जरी तर उलयत, भोव करून इलेक्शन येता तेन्ना इलेक्शन काबार जाता म्हणल्यार जो कोण तांचेर आड गेला आनी तो जरी तर जिखलो जाल्यार कोणाक ट्रान्सफर येतात, कोणाचो करियर काबार जाता, वा कोणाक तांची कामां आसलीं तीं बंद जातात. देखून कोण त्या मिनिस्टरांचेर आड उलयना, कोण त्या MLAचेर आड वचना. पावरफूल MLA, पावरफूल मिनिस्टर कोण ना आमी ते भाशेन आयज आमची पिळगा करिना. आनी देखूनच आमकां नाका जाल्यार पासून ताकाच कशीच भाशेन जिखून हाडपाक एक दबाव घातलेलो आसा. सरकारी कामां दिल्लीं आसात. जरी तर तुका तुजें सरकारी काम जाय, हांवें काम दिल्लें, तूं आनी तुजो कुटूंब आनी तुजे सपोर्टर आसा तांणी सगल्यांनी म्हाका वोट मारपाक जाय. सामुएल जे भाशेन भिलोलो तेच भाशेन आयज आमी भियेता, तेंच करता. पूण देव म्हणटा ना, तूं भियेनाका, चल वच, कर, तुका करूंक लायलां तें काम कर. भिरांत दिसता जाल्यार देवान ट्रिकूय सांगली ताका, डायरेक्ट वचनाका, चल सावलूचेर सारकोच आड वचनाका, तूं देवाक योद्न भेटोवंक वेता म्हूण सांग आनी ह्या कुटुंबान वच. भाव भयणीनो, आयज हें आमचेय सवें जेन्ना घडटा, बदल हाडपाक जाय तेन्ना आमी सामुएला भाशेन आयज घडये उठूंक जाय. सामुएल भियेल्लो, आमी भियेता,
पूण सामेल भियेलो तेन्ना देवाचेर पातयेलो हो दुसरो भाग भाव भयणीनो आमी करपाक फाटीं उरलेलीं आसा. आमी आमचे मदें थोडे जे लिडर्स आसात वा इन्फ्लुएन्शियल मनीस आसात जांच्या उतराचेर लोक आयज वोट मागता, आहात आमचे मदले असले जायते जाण. जाल्यार असल्या वेळार देव जरी तर हो बदल हाडटा जाल्यार तो बंद करपाक जायना. आनी देव जरी तर बदल हाडपाक सोदता जाल्यार मनीस जे आसात हांगासर सामुएल आनी जेसे आनी तांचे दुसरे जे मनीस आसले तांणी जें देवान सांगलां तें करूंक नासलें जाल्यार दावीद पातशाय मेळचो नासलो. म्हणटच देव विचून काडटा आनी आमचे वरी वावुरता. सरकारी कर्मचारी आसात आयज. सान सबस्त्यांव फौजेंत आसलो, सरकाराचे फौजेंत, आनी तेन्ना क्रिस्तांवांचे धुमाळो सुरू जालोलो, धुमाळो चलतालो. असल्या वेळार एक क्रिस्तांव जावन फौजेंत भितर आसून तो क्रिस्तांवांक आदार करतालो. जांकां बोणकोणीन घातल्यात तांकां आदार करतालो, गुप्ती. तशेंच भायर जे कोण आसा तांकां आपल्या भावार्था वरवीं आपूण फौजेंत सरकाराचे फौजेंत आसोनूय आपलो भावार्थ जिवंक कशे भाशेन प्रयत्न करता तातूंतल्यान दुसऱ्यांक एके भाशेन घोटाय दितालो. सांपडल्या उपरांत ताका मारलोय बीन, मारतीर मेलो. देखून आयज तांबडे आंगवस्त्र आमी घालता. भाव भयणीनो, आयज आमच्या सरकारी कचेरींनी सरकारी ऑफिसांनी जायते जाण काम करता. जायते जाण आमचे क्रिस्ती भावार्थी आयज मिनिस्टर आसात, MLA आसात, तांच्या बराबर काम करता. आयज जायते जाण असल्या व्हडल्या व्हडल्या कारखान्यांनी आनी जे उद्योगपती आसात तांचे खाला वावर करतात. तर असल्या वेळार सांत साबास्त्यांवा भाशेन आमी जें कितें वायट आसा ताचेर निशेध मारपाक तयार आसात, व जें कितें बरें करपाक जाय व आपणाच्या भावार्थाची मनशां आसात तांचे पासत उलोवंक, तांचे पासत उबी रावंक तयार आसात. काय आयज जण एकलो आपआपलें कदेल सांबाळटा. आयज आपआपणाची पदवी जी आसा ती सांबाळटा, आपआपली सॅलरी सांबाळटा, आपआपलो करियर सांबाळटा. आनी ह्या भावार्थ एके भाशेन कुशीन चल्लेलो आसा. आनी आयज भोव करून आमचेर क्रिस्ती भावार्थ्यांचेर आयज जायते तरेचे अत्याचार सुरू जाल्ले आसात. आख्ख्या भारत देशांत आमी पळयत जाल्यार वेगवेगळे तरेचो धुमाळो सुरू जाल्लो आसा. सरकार तोंड बंद करून ओगी आसा. एक उपजता. ह्या दिसांनी आतां बॉम्बे एलिसांवां जाल्यान थंयसर इगर्जे भायर थोडेशे राष्ट्रवादी जे आसात ते आतां मंदीर बांदपाक लागल्यात एनक्रोच करून. सोनवार आयतार आयलो देखून थंयसरले जे पाद्री आसात तांणी कंप्लेन घायला, कोण एक्शन घेयना, बांदून जालें. आयच्या दिसाक मेळटलें वाचपाक न्यूजाचेर. असल्यो वस्तू चालू जाल्ल्यो आसात जाल्यार जे कोण क्रिस्ती भावार्थी आसात सरकारान वावर करतात, पुलिसेन वावर करतात आनी पदवी आहा हे भाशेन दिल्ली खंय वापरतात. आयच्या सेवा धर्मान आमी करीत भाशेन ह्या नोवेनान गोरबेस्ती पासत मागता. नव्या भुरग्याचें देणें. भाव भयणीनो, हें नवेपण नव्या भुरग्यांतल्यान येता. जाल्यार आमकांय जण एकल्याक हें नवेपणाची गरज. जरी तर आयज आमी हो नियाळ करता पयल्या वाचपाचेर धरून आनी आयचे परबेचेर धरून, जाल्यार आमकांय हें नवें भुरगें एक नवी दिशा घेवपाची गरज आसा. आनी नवी दिशा घेता आसतना कायदे आसात. आयज शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसां बरोबर ह्या शेतांतल्यान चलता आसतना भूक लागली देखून ताचे शीस त्यो कोणसां मोडून आपल्या हातार ह्यो कोणयो खावपाक लागले. सोनवारा दिसा करूंक नजो तसलें काम ते करतात. जाल्यार जेजू एक्सेप्शन दिता. जीव सांबाळपाक जाय तेन्ना, जीव राखपाक जाय तेन्ना देव सांगता त्या प्रमाणे जावपाक जाय. हे कायद्यांक लागून आमी मनशांचें मरण करूंक जायना. पूण मनीस कायद्या पासत न्हू, पूण हे कायदे केले ते मनशाक जिवीत दिवचे पासत. देखून एक्सेप्शन टू द रूल, पूण एक्सेप्शन इज नॉट अ रूल. हेंय उगडास धरपाक गरज. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, नियाळाक आमच्यान जायतें आनीक उलोवपाक जाता, नियाळूंक जाता. देवा लागीं ही कृपा मागुया, आमी समजून घेवंक, आमी काळजीदार जावंक आनी देवाच्यो वाटो आमी सदांच चलूंक.
आनी चुकी जेन्ना घडटात कसल्याय मळार, जावं राजकीय मळार वा आमच्या कुटुंबाच्या मळार, आमच्यो इंटरपर्सनल रिलेशनशीप आसात त्या मळार आमी चुकल्या मानून घेवया, चूक जाल्या ती सुधरावया आनी ती चूक सुधरावन आमी नव्या जिविताक एके भशेन वेंग मारुया. तेन्ना देव आपलें काम आमचे पासत करतलो, राखतलो, सांबाळटलो वेळाच्या वेळार, आनी जीं कोण आपलें उतर मानून घेना तांकां वेळाच्या वेळार नाकारतलोय. तर देवान आमकां नाकारना जावपाक आमी आमच्याच वाद्याचीं जावचीं न्हू, पूण देवाच्या उतरान चलपी बरीं क्रिस्तांवां जावंक आमकां जण एकल्याक हे भेटेन कृपा मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C8 पेज नंबर 31 C8. बाबा माना गोड गोड बायलो जाय काळजाची गोरी भोवती ताका नाका बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रीती मोगाल पापा मानून दोगे मोगाल केली ही बेचोनी मोगाल पापा मानून दोगे मोगाल केली ही बेचोनी. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर. साबस्त्यांव तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपले कुडीच्या सगळ्या वडवड्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सेबस्त्यांव तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत मारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार भल्ला तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाल शिकतें पियेता तितलेच फावटी तूं वैभवान सोद आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार लेप चे पयस बेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गवळी बापा सिमा आमच्या दारी गवळी बापा सगळी यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता ते मेल्ल्या समेस्तांक पुडजोडीत मुखाम आपण फाव कर. आमा समेस्तांची दयाक्रम मागता. हांव मरे देवाची मागीर सांगाती बघून झुजायचो पोती बघून दोता बघून जवाज आनी सर काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सामेलान देवाची कुशी पाडली आनी देवाची कुशी पाडूंक तयार आसलेलो दावीद पातशाय जालो. सांत सेबास्त्यांव देवाची कुशी करून आपलो भावार्थ भियेनासतना जियेलो तो मार्तीर जालो. देवाची कुशी पाडूंक तयार आसतली तूं आनी हांव राजा राणी ओ मार्तीर ओ देवाच्या मोगाची खेरीत आपुरबायेची जावंक आमकांय सयेक. हीच कृपा आमकां दी म्हूण मागुया आनी भियेनासतना जेजून केल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आमकां काळणीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक लागसोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन मोच्या कुडी रोगतात खोशीना दुसाया जेसू जेसू जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे जेसू जेसू जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे उंडो मोडून काडटात जिवन व्हरोन वचात तुमी चुडो सायात दुसऱ्याक जिवन व्हरात उंडो मोडून काडटात जिवन व्हरोन वचात तुमी चुडो सायात दुसऱ्याक जिवन व्हरात जेजू जेजू जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे जेजू जेजू जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, सेबस्त्यांव तुझ्या रोग साक्षान तुजे सेवेन विस्वाशी आनी कोश्टा मरणान जैतिवंत तुवें केलय. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान घट आनी जैतिवंत कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार भाव भयणीनो, आमचो नवो मिसाल, कोंकणी नवो मिसाल आयिल्लो आसा. आनीक जशें आमी जाणा, चिंजेच्या बुधवारा दिसाक जावन हो नवो मिसाल उजार करपाक सुरू करतले. हाचे विशीं एक पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन आमी आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर शेअर केल्लो आसा आयज. तो तुमी बरे भशेन पळोवचो, समजून घेवचे आनी मागीर फुडल्या आयताराक जावन आमी हाचे विशीं आनिकूय म्हायती आनीक ताची तयारी करतले. आनीक सिंजेच्या बुधवारा दिसाक जावन नवो मिसाल आमी वापरूंक सुरू करतले. शेवटक आमी गायन घेवया T23 पेज नंबर 214 T23. मायेका कुतीन बोललेले राणी सदा संसाराचे
तुझ्या